एक नवी सुरवात. एक फावट एका ल्हानशा गांवांत एक कश्ट करपी शेतकार रावतालो. शेतकाराचो भूतकाळ संघर्ष, अपयश आनी कष्टदायक आशिल्लो. ताका जायते फाटी इच्छा जाताली की आपूण फाटीं वचून आपलो भूतकाळ बदलचो, पूण तें शक्य ना हें ताका खबर आशिल्लें. एक दीस गांवांतल्यान वतना शेतकाराक एक बुदवंत जाणटो मेळ्ळो. शेतकाराचें दुख्ख जाणून घेवन जाणट्या मनशान म्हटलें, आमी आमचो भूतकाळ बदलू शकनात, पूण आमी आयज आसा थंयच्यान एक नवी सुरवात करून आमचो फुडार बदलू शकतात. शेतकारान थारायलें की आदल्यो चुका धरून रावच्या परस आपूण बरो फुडार घडयतलो. शेतकारान नवनिर्माण आनी शेती तंत्रांचो प्रयोग करून आपल्या शेतकामाक सुरवात केली. ल्हव ल्हव करून शेतकाराक आपल्या कश्टांचें फळ मेळ्ळें. शेत भरपूर पिकलें. शेतकाराचें यश गांवभर फामाद जालें आनी ताकाच लागून हेरांक ताची शेतकामाची पद्दत आपणावपाची आनी चड कश्ट करपाची प्रेरणा मेळ्ळी. गांव समृद्ध जालो आनी शेतकार समाजांतलो एक प्रिय आनी मानाचो व्यक्ती जालो. ह्या काणयेचो नैतीक संदेश जावन आसा, आमचो भूतकाळ कितलोय कठीण आनी कश्टदायक आसलो तरी आयच्यान एक नवी सुरवात करून आनी सकारात्मक निवड करून आमचो फुडार बदलपाची तांक आमच्यात आसा.